वर्साचो सादो काळ 11वें सातोळें शुक्रार. माथेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. अध्याय 19 ते 23. जेजून आपल्या शिष्यांक म्हटलें, संवसारान तुमकां ठेवें एकठांय करूं नाकात. थंय सासून आनी कीड ते खावन इबाड करतात, आनी चोर फोडतात आनी चोरून व्हरतात. पूण स्वर्गार तुमकां एकठांय करात. थंय तांचो इबाड करूंक सासून वो कीड ना, आनी ते फोडून व्हरूंक चोरूय नात. कित्याक तुमचो ठेवो आसा थंय तुजें काळीजूय आसतलें. कित्याक तुजो ठेवो आसा थंय तुजें काळीजूय आसतलें. कुडीची दिवटी दोळो, पूण तर तुजो दोळो निवळ आसत जाल्यार सगळी तुजी कूड उजवाडीत जातली. पूण तुजो दोळो निवळ नासत जाल्यार सगळी तुजी कूड काळोखान बुडटली. ह्या पासत तुजे भितर आसा तो उजवाडूच काळोख जालो जाल्यार तो काळोख केदो व्हडलो जावचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.